काणकोणच्या वज्रे भाटपाल वाठारात शेनवारात दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळो। 3 भुरगे न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले, तातूंतले 2 जाण, एक 10 वर्साचो आनी एक 4 वर्साच्या भुरग्याक बुडून मरण आयले। बुडून गेल्ल्या दोगा भुरग्यां मदलो एक भुरगो मूळ कारवारचो। तो आपल्या मावशेगेर सुटयेत रावपाक आयिल्लो। पळयात पुराय बातमी। हांगा एक इन्सिडेंट जालो की जे भुरगे ल्हान भुरगे एक 6-7 वर्साचे भुरगे दोग जाण तीग जाण आसले भुरगे एक सादारण 8-9 वर्साचो आनी बाकीचे दोग जाण आसले ते 6-7 वर्सां ह्या एजींतले भुरगे हांगा न्हावपा आयले ह्या कोणीक म्हणल्यार जे उजऱ्याक लागीं तेजी आमची फॉरेस्टाची जी नर्सरी आसा तेकोन ही न्हंय आसा सायडीच्यान आनी आजूच त्या वयर बांदारो आसा उजऱ्याक त्या बांदाऱ्याच्या आजच हे सोडलेले त्या भुरग्यांक म्हाका दिसता न्हावपा म्हणून आयले ते भुरगे आनी ते भुरगे न्हावपा आयले कडेन दोग जाण बुडले आनी दोग जाण भुरगे बुडोन दोग जाण डेथ जाले आनी एक भुरगो आसलो तो त्या हांकां पळोवन तो भुरगो हांगच्यान मागीर धांवून वचून घरा कडेन सांगले लोकांक आनी लोक मागीर हांगा येयले फायर ब्रिगेड आयली सगळे लोकांनी मागीर त्या भुरग्याक दोग जाणांक डेथ जाले तांकां काडले तो भुरगो दुसरो आनी एक भुरगो आसलो तेणी सगळ्यांक म्हणल्यार जे गांवचे घरा कडेन वचून सांगून त्या लोकांक कळ्ळें नाजाल्यार हो इन्सिडेंट कळनासलो लोकांक आतां सकाळीं म्हाका दिसता आतां 1-1.5 वर जालें दिसता म्हाका इन्सिडेंट जावन आनीक ह्या हितूंतल्यान मागीर फायर ब्रिगेड पुलीस सगळ्यांनी ते पूण हांगा उदक नासलें पयलीं उदक कमी आसलें म्हणल्यार आजूच खंय म्हाका दिसता बांदाऱ्याचे हें आसा ते काडले आनी तें उदक हें वाडलें ते भुरगे म्हाका दिसता पयलीं येता आसता म्हाका तेका लागून ते भुरगे आज 3 जाण भुरगे हांगा पावले नाजाल्यार ते भुरगे 6-7 वर्सां भुरगे ते इतले आतां कमीच म्हाका दिसता 1 किलोमीटर तांचें घर खंय खबर तुका हांगच्यान घर हांगच्यान हय दुप्या मळार ते म्हाका एक फ्रेंडान फोन केलो की सकाळ उजऱ्या कोण दोग जाण भुरगीं न्हावपाक गेलोले बुडली म्हणून मातशी यो म्हणून पळोवपाक सो हांव गेलो थिंगा जाल्यार त्या फ्रेंडान म्हणलें म्हाका की ते बुडलाय मातशें दिश्टी पडटाय जाल्यार पळय उदकांत देंवले तेन्ना मागीर पयलें हांवें उदकांत पयलें दिश्टी पडटा काय दिश्टी पडले म्हणटरी हांव मागीर उदकांत गेलो म्हणटरी पयलीं तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो ताका काडला वयर दिलो आनी मागीर दुसरे भुरगे हांव मागीर सोदपाक गेलो 5 वर्सां सुमार आसता तो उबुरलो ना सगळं जमणे आसले आनी दुसरो थिंगा त्या सायडीन आसलो ताका मागीर हांवें वयर काडलो दोनी एके कडेन बुडले एको कडेन आसलो अत्यंत भीषण शोकांतिका एक 4 वर्साचो ल्हान भुरगो दुसरो 10 वर्साचो भुरगो हो भुरगो फक्त 10 वर्साचो हो भुरगो खंय तरी ह्या सुटयां खातीर मावशेगेर हांगा नीव वाडे हांगा आयिल्लो दुप्यामळ ह्या वाड्याचें दुप्यामळ नीव वाडो हें नांव ह्या वाड्याचें त्या आपल्या सोयऱ्यांगेर म्हणजे मावशेगेर आयिल्लो भुरगो हांगा तेको नासल्या वजऱ्याक म्हणजे तळपण ह्या न्हंय ही न्हंय तळपणाक वचून मेळटा ह्या न्हंयचेर दनपारच्या 12:30 वरांचेर हे दोग जाण भुरगे न्हावपा खातीर आयले दुर्दैवान काल 2 दिसां पयलीं ह्या हेजेर जो बंदारो आसा त्या बंदाराचेर प्लेटी थळाव्या लोकांनी काडल्यो आनी ताका लागून अकस्मात उदक चड जालें आनी आमी पळयता हांगा सगळ्याक कोण आसा कोण म्हणजे भरपूर फोंड आसा हातून जर भितर गेलो जाल्यार तूं झुपकून धपरभर तो 3.5 मीटर 4 मीटर भितर वयता अशी प्रकारची कोण हांगा आसा आनी हे तर सामकी ल्हान भुरगे हे भुरगे भितर वचना फुडें दोग जाण गेले हे वयर येयले ना हे पळोवन तिसरो भुरगो जो आसलो तो घरा कडेन धांवत गेलो आनी त्या भुरग्यान वचून लोकांक सांगलें की आमचे बरोबर गेले ते भाव आमगे बुडले म्हूण अत्यंत शोकांतिका खंय तरी मनाक सारकी म्हणजे जो ल्हान भुरगो केजी शिकणारो भुरगो जो पळयना फुडें कोणाच्याय दोळ्यांक दूख येता असो भुरगो ह्या न्हंयक ह्या न्हंयक ह्या फोंडान 12:30 वरांचेर जेवपाच्या पयलीं ह्या भुरग्यांचो मरण येता बुडून ते मरता हेंच पळोवन आमकां खंय तरी मनाक काळजांक भंय दिसता सांगपा म्हणजे ह्या भागार ह्या भागार हाजे पयलीं खूब लोक मेल्या मरपाची साखळी ह्या
2-3 वर्सांनी कंटिन्यू आसता पालकांनी आनी लोकांनी सादूर जावचें. ज्या जाग्यार परत त्या कोणीन लोक मरतात थंय आपल्या भुरग्यांक किंवा पिकनीक करची न्हू. आज आमी पळोवपाक जाता हो ल्हान भुरगो 11 वर्सांचो भुरगो आपल्या मावशेगेर आयलो, सोयऱ्यागेर आयलो. आज ती मावशी किंवा तो मावसो खंयची तोंडान सांगतलो तुजो भुरगो आज आमच्यान ना म्हण. अत्यंत शोकाकूल परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां तांची डेड बॉडी हांगासरल्या एका मनशान पयना फुडें काडून ती काडल्यो. नंतर फायर ब्रिगेड येयली, ते नंतर हॉस्पिटलाची एम्ब्युलन्स आयली आनी काडून दवरल्यो डेड बॉडी हॉस्पिटलान व्हेल्यो. आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिटलान व्हेल्या. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमारवंत.